आज जे आमचे गोंयकार तारवटी भाव मरेला डिस्कवरीचे जे आशिल्ले हे आज जे गोंयांत आयल्या हे आयल्या तांचे हांव स्वागत करता। आनीक तांकां जो त्रास पडला गेले 40 दिसांचो ऑलमोस्ट लायक तांचे कोरेज ते बोटीचेरूच जाले, जो त्रास घेवन ते आज हांगा पावल्यात तो तांचो क्वॉरंटायन पिरियड बरे भशेन जावचो आनी ते तांचे फॅमिलींक रियुनायट बेगींतल्या बेगीन जावंक मेळचें अशें हांव देवा कडेन मागतां। हांव सरकारा कडेन मागूंक सोदतां की दुसरे जे आमचे गोंयकार आहात तारवटीच जे कडनिका नाजाल्यार ते अंग्रिया म्हणटे बोटीचेर आसात, हांकां आनीक ऑन लँड विदीन द कंट्री जे गोंयकार आमचे उरल्यात हांकां बेगींतल्या बेगीन हाडपाक सरकारान पावलां उचलपाची गरज आहा। म्हाका दिसता की सरकारान एक डिटेल्ड रिपॅट्रिएशन प्लॅन चड करून गोंयचे तारवटी जे भायर आसात देशा भायर आहात, कित्याक आज जे हाडल्या आनी हो जो SOP DG शिपिंगान काडिल्लो तो बेसिकली 5% तारवट्यांकूच एप्लिकेबल आशिल्लो। 95% आर स्टक ऑन फॉरेन शोर्स। हांकां हाडपा खातीर एक बेगींतल्या बेगीन एक रिपॅट्रिएशन टायमलायन लावन सरकारान बेगींतल्या बेगीन स्टेप्स घेवपाची गरज आहा। हांव सरकाराक याद करून दिवंक सोदतां की शेकड्यांनी अशे NRI गोंयकार आसात जे रावल्यात मिडल इस्टांतल्यान, युरोपांतल्यान, अमेरिकेच्यान आनी दुसऱ्या देशांनी जे गोंयांत येवंक सोदतात परते। जेन्ना हांव म्हणटा की आमचे तारवटी मारेला डिस्कवरी वयले गोंयांत आयल्यात तेन्ना म्हाका अशें दिसता की जे ऑपरेशन तांणी सगळें द वे गव्हर्मेंट हँडल द ऑपरेशन तातूंत खूब स्ट्रेस आनी ट्रॉमा तांकां जालाच आनी हें परतें रिपीट जावंक जायना। चड करून सरकारान क्वॉरंटायन प्रोसिजर्स रिपॅट्रिएशन आनी क्वॉरंटायन प्रोसिजर्स जे आहा हे सारखे फॉलो करपाची गरज आहा। आज सरकारान अशें एक प्लॅन काडला की जे तारवट्यांच्यो कंपनी आहा तांकां आमी चार्ज करतले म्हणून क्वॉरंटायना खातीर। आतां तांकां ह्यो सीफेरर कंपनी ज्यो आहा ह्यो दीज आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स बिकॉज ऑफ अ इकॉनॉमिक स्लम्प डावन, एस्पेशली बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमिक अँड द एंटायर ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इंडस्ट्री इज फिनिश्ड। हातून ह्यो कंपनीनी अफोर्ड करून आनी आपले खोशेन सरकाराचे रिजनेबल चार्जीस जर फारीक केले जाल्यार आमकां कांय तातूंत प्रॉब्लेम ना। पूण अशें दिसता की तांचो क्रू क्वॉरंटायन करपा खातीर जे सरकार चार्ज करूंक सोदता दीस इज अकीन टू एक्सटॉर्शन। दीस इज लायक होल्डिंग अ गन टू देअर हेड। सो हाजे खातीर हांव म्हणटा की एक ह्युमॅनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशन जे सरकारान करपाक सरकार जो फुडें सरला वो तांणी एक एक्सटॉर्शन रॅकेट कशें करचें न्ही, और इट्स लायक अ टुरिस्ट कनेक्शन ऑपरेशन फॉर अ टॉटरिंग टुरिझम इंडस्ट्री अशें तें डिग्रेड करचें न्ही। हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की सीफेररांक हाडपाक कंपनी जर दितात बरें आहा, पूण एक युनायटेड नेशन्साचे इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स 2005 म्हणून आहा, ही क्लियर सांगतात की इन द इव्हेंट ऑफ अ पॅन्डेमिक under no circumstances travelers or conveyance operators can be denied the ability to depart from the territory of a state party pending payment of charges। म्हळ्यार पैसे फारीक करप हें इल्लीगल अशें हें कोण सांगता? हें इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स 2005 जी सरकारान युनायटेड नेशन्सान इंडियन सरकारान सायन केल्ली आहा। तातूंत एक आर्टिकल 42 म्हणून आहा। ह्या आर्टिकल 42 क्लियर म्हणटा की हेल्थ मेजर्स टेकन पर्स्युएंट टू द रेग्युलेशन्स shall be initiated and completed without delay and applied in a transparent and non-discriminatory manner। डिस्क्रिमिनेशन जावंक फावना। दोन तरेचे रिपॅट्रिएटेड ट्रॅव्हलरांची कॅटेगरी जी सरकार करूंक सोदता ज्याचे विरोधान काल गोवन सीमॅन असोसिएशन ऑफ इंडियन प्रेस ब्रिफींग दिलां तें म्हाका दिसता सारकें आहा तांचें। अशें तुज्यान डिस्क्रिमिनेशन करूंक जायना।
आनीक सरकाराच्यो रिपॅट्रिएशन आनी क्वॉरंटायन WHO गायडलायन्स ज्यो आहा त्यो क्लियर म्हणटात की रिपॅट्रिएशन करप, क्वॉरंटायन करप, बेजीक फॅसिलिटी दिवन हो कायदो सरकाराचो. आता कोण तरी लक्झरी जर मागता जाल्यार ताका तूं चार्ज करूंक लायता तें दुसरें, पूण बेजीक जें तूं रिपॅट्रिएशन सगळें करता हें विदावट गिवींग एनी डिस्कम्फर्ट ऑर डिस्ट्रेस तुवें हें फुकट करप हें कायदो जाता. सो नवेच एक आमचे स्टेटीन एक नवें एक फंडा सुरू केल्लो आहा. हो फंडा इज वायलेटिव्ह ऑफ इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स and any international regulation supersedes national and local regulations. आणि म्हाका दिसता हें गोवन सिमेंट असोसिएशन ऑफ इंडियन जें डिमांड केला हो तांचो सारको आहा डिमांड. हांव गोंय सरकाराचो हो जो एटिट्यूड आहा पयशे करपाचो, हे जे कठीण दिसांनी पयशे करपाचें रॅकेट जे मदींच तांकां याद जालां हें हांव कंडेम करता आनी मागता की तांणी एक ह्युमॅनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशन एक रेव्हेन्यू जनरेटिंग एक्सटॉर्शन रॅकेट अशें कन्वर्ट करचें न्ही टू रेस्क्यू अ स्टेट विच इज गोईंग बँकरप्ट. हे आज अशें सगळें आसतना आमचो स्टेटीचे जे कॅपिटल आहा ते कॅपिटलाचो मेयर नवी गाडी घेता. सो सरकाराचे खंय आपले फोकस आहा तो क्लियर कट कळटा आनी सरकार बँकरप्ट जाला हेंय सगळ्यांक खबर आहा. सो अशें हातून सरकार गोंयकाराकूच नीज गोंयकाराक आपले घरा परतो येवपाक एक चार्जीस लायता, ताका हाडूनय बी ताका क्वॉरंटायन करता आनी तातूंत ताका पयशे फारीक करूंक लायता, नाजाल्यार ताचे कंपनीन फारीक करचें म्हणटा. कंपनी जी आतां बँकरप्ट जावपाक लागल्या, सपोज हें सगळें कोवीड बिवीड गेलें जाल्यार ती कंपनी त्या गोंयकाराक परती घेतली? कित्याक घेतले ते असली लफड्याचे स्टेटीचे लोकांक? आज मेरेन गोंयकार बरे म्हूण तांकां काम मेळटालें, हॉस्पिटेबल म्हूण काम मेळटालें. हेच गोंयकार डिस्क्वॉलिफाय जातले बिकॉज ऑफ द एटिट्यूड ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी हांकां नोकऱ्यो दिवपाक सरकाराच्यान जातल्यो? सरकार आपलेच आशिल्ल्या गोंयकारांक हांगा नोकऱ्यो दिवंक शकना आनी आशिल्ल्यो नोकऱ्यो बी विकूंक लागिल्ल्यो आहा. अशें हातून ह्या लोकांक, ह्या आमच्या गोंयच्या भावांक न्याय दिवंक पावतलो काय सरकार हो एक प्रश्न पडटा. आनी क्वॉरंटायन करपाक फॅसिलिटीज कितल्योच आहा. इगर्जेची इश्कोलां फुडें सरिल्लीं आहा, आमी तयार आहा म्हणून. हें आमचें नवें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तें रेडी जाता म्हणून मुख्यमंत्री म्हणटालो. आतां कितें जालें इश्कोलाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें? काम तरी तयार जायत आहा, रातभर काम करतात, कित्याक थंय शिफ्ट करूंक जायना? ही हॉटेलां घेवन तुमी तांकां चार्ज करतात आनी कंपनीचेर घालतात. फाल्यां कंपनी जर फारीक करना म्हणटा जाल्यार मागीर कितें जातलें? तूं ताका धांवडायतलो? बरें, उरिल्ले ऑन शोर, ऑफ शोर न्ही, ऑन शोर आशिल्ले गोंयकार ते जेन्ना येतले, तांकां जेन्ना भायर काडून उडयतले, गल्फाक बी आज कितल्या जाणांक भायर काडल्या, आज पेपरांनी आयिल्लें आहा, ते जेन्ना परते येतले ते खंयच्यो कंपनी तांच्यो क्वॉरंटायन फारीक करतले? सो सरकार म्हाका दिसता केस टू केस बेसिसाचेर वता. ऑन वन हँड आय वेलकम द इनिशिएटिव्ह बाय द NRI कमिशन टू compile a data of all these Goans who are abroad, non-resident Goans, Goans who are abroad, OCI यांचे सगळं डेटा कंपाईल करते बरें आहा. पूण द NRI Commission's efforts are much belated and at the same time even their website is not updated. आज मेरेन त्या वेबसायटीन जर गेलें जाल्यार डॉक्टर विल्फ्रेड मिश्किता हो जो ऑलरेडी एक्सपायर जाल्लो आहा तो चेअरमॅन म्हणून हेड्स द कमिशन म्हणून येता, NRI कमिशन. सो असले म्हाका दिसता आमचो सरकार एक प्रोग्रेसीव आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपी जाय आनी फ्युचरिस्टीक जाय. टायमा परस फुडें आसपाची गरज आहा, फाटल्यान वचून फावना. आनी हें जें सरकारान जी येवजण केल्या की वता ताका पयशे करप, हीच येवजण म्हाका दिसता सकलूय पावपाक लागल्या. फोंडेच्या म्युनिसिपालिटीन टॅक्स हें केलें आनी एक सेपरेट चार्जीस, कितेंय काम करतले जाल्यार इतले पयशे फारीक कर. पूण जे धंदे सुरवात जावपाक थंयचे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पेडणेम तांणी चार्जीस स्टार्ट केले. हें सगळें कित्याक चलना?
Because at the top, the very whole idea is about making money. It is not about solving issues of the common man in these difficult times. आज मेरेन आमचो हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की अजून मेरेन ती मशिनां घेवंक ना म्हणून. घेवपाची आहा म्हणटा तो. आज मेरेन जे गोंयांत स्टेटीन भितर सरता ते आमकां फक्त 100 लोकांक आमी टेस्ट करूंक शकता. मशिनां अवेलेबल आहा 4.5 कोटी रुपयांक 1600 लोकांक टेस्ट करपाची दिसाक. कित्याक घेनात ती? सरकार आज मेरेन म्हणटा की आमी नॅशनल गेम्स करतले आनी स्पोर्ट्स गुड्स आमी मात विकते घेतले म्हणून. अरे ऑलिंपिक कॅन्सल जाली थंय. अजून मेरेन तुमी ताजेरूच आहा कितें ते गुड्स घेतले आनी तातूंत कितें खातले म्हणून. क्लियर कट सरकाराचे हे दिसांनी ह्या वायट परिस्थितीन पयशे करपाचे जे रॅकेटां तांचे तकलेन येतात ही म्हाका दिसता टॉप टू बॉटम सगळ्याक लागिल्ली आहा. म्हणून हांव मागता सरकारा कडेन की हें एक जे ऑपरेशन तुमी हातान घेतलें आमच्या तारवटी भावांक दुसऱ्या गोंयकारांक विदीन द कंट्री एंड आउटसायड द कंट्री हांकां सगळ्यांक परते हाडपाचें रिपॅट्रिएशन करपाचें हें एक ह्युमॅनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशन. हें एक रेव्हेन्यू जनरेटींग एक्सटॉर्शन रॅकेट कशें कन्वर्ट करूं नाकात. हें केल्यार तुमी गोंय अकलेक पावला इतलेंच आमी देशाक आनी संवसाराक मेसेज पावयतली. ह्या खिणाक जेन्ना सरकार तारवटी येता तांकां सरकार चार्ज करूंक सोदता आनीक जे मनीस क्रेडीट घेवंक फुडें सरिल्ले पयले की आमचे कामा खातीर आमी त्रास घेतला म्हणून सरकार ते मारेला डिस्कवरीचे तारवट्यांक गोंयां हाडून परते पावले म्हणून हे पॉलिटिशियन आज तांचे जे किण्ण पडलां हे तांचे सायलन्स वीच इज व्हेरी डेफनिंग I think is being keenly watched by every Goinkar, every Tarvoti and their families. And people will hold them answerable at the right time.